नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जाले 4 म्हत्वाचे निर्णय. मंत्रिमंडळान रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट उत्पादना खातीर खासा येवजण केली मंजूर. त्या भायर रेल्वे आनी मेट्रो प्रकल्पांक 5वो बावटो. आयज देशांत मनयलो संविधान दीस. नवी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय संसदेच्या वेगळेपणाचेर दिलो भर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हैदराबादच्या तेलंगणांतल्या विमान इंजिन सेवा सुविधेचे केले आभासी प्रणाली वरवीं उक्तावण. विमान क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेचो हो आसा म्हत्वाचो पावलो. प्रधानमंत्री इफ्फीत गोंयचे चित्रपट झिरो बल्ब आनी वैमानीक हांकां फावो जालो रेड कार्पेटाचो भोवमान. गोंय सरकारान तरणाटे चित्रपट कलाकारांक उपलब्ध करून दिल्या इफ्फी सारकी माची डिलायला लोगो. आणि 2026 वर्सा जावपी ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक सर्तीत वेळापत्रक जाले जारी. भारताचे लोकप्रिय कर्णधार रोहित शर्मा हांकां सर्तीचो ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून केल्या निवड. आनी आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेंत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची आयज केंद्रीय माहिती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत खोलायेन माहिती दिली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्रिमंडळान रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेटाचे थळावे उत्पादन वाडोवपा हेतान 7,280 कोटी रुपयांच्या येवजणेक मान्यताय दिल्ल्याची माहिती दिली. ह्या येवजणेच्या माध्यमांतल्यान देशांत उत्पादन सुविधा वाडोवपाक आनी गरजेचे चुंबक तयार करपाक मजत जातली अशें मत मंत्री वैष्णव हांणी उक्तायलें. हम सब जानते हैं कि रेयर अर्थ और परमानेंट मैग्नेट ये आज एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीज बन चुके हैं. कोविड के दौरान सबने देखा कि मैग्नेट की कमी के कारण और चिप्स की कमी के कारण करीब करीब बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो कार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी. इस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमीकंडक्टर मिशन बनाया जिसमें चिप्स मैन्युफैक्चर हो सके, और आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है परमानेंट मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्रोग्राम एक आज अप्रूव किया है. परमानेंट मैग्नेट बनते हैं रेयर अर्थ से. ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर में होते हैं. किस चीज में कहाँ लगते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. ये उसका शेप और फॉर्म और साइज कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसका फाइनल एप्लीकेशन कैसा है, मतलब कहाँ पे उसका उपयोग आएगा वो डिसाइड करता है. उससे डिफाइन होता है कि मैग्नेट का शेप और साइज कैसा होगा. तो ये सब परमानेंट मैग्नेट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मंत्रिमंडळाचे जाल्ले बसकेत पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या पावण्याक लेगीत संमती दिल्ल्याचे मंत्री वैष्णव हांणी सांगले. मान्य केल्ल्या मार्ग 4 हातून खराडी हडपसर स्वारगेट ते खडक वासला जाल्यार मार्ग 4A हातून नार्स्टो वार्जे ते माणिकबाग ही आस्पावतात आनी फुडल्या 5 वर्सांत पुराय जावपी ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान सुमार 9,857 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतले अशी माहिती दिली. आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया इस एनिमेटेड, इसमें आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है. ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं. जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, लाइन 3 के, लाइन 1 के, लाइन 2A और 2B के, उसके डिटेल्स आपके सामने हैं. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ेगा आज के प्रोजेक्ट में 9,858 करोड़ 9,858 करोड़ रुपीस का. टोटल 32 किलोमीटर्स का रूट नया ऐड होगा जिसमें से 28 किलोमीटर्स एलिवेटेड रूट है. 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और ये होने से पुणे मेट्रो नेटवर्क विल क्रॉस 100 किलोमीटर का बिग लैंडमार्क. त्या भायर मंत्रिमंडळान गुजरातांतल्या द्वारका कन्हालूस रेल्वे लायन आनी महाराष्ट्राच्या कर्जत ते बदलापूर रेल्वे लायनीचो दुपदरीकरण मंजूर केल्याची माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी दिली. बदलापुर से करजत 3rd and 4th लाइन, ये महाराष्ट्र में
नवी मुंबई और ठाणे वाला जो एरिया है उस एरिया से आप अगर महाराष्ट्र के खासकर मुंबई के आसपास वाला ये मैप देखें, छोटा मतलब फोकस्ड मैप देखें, तो वो ऊपर कल्याण है और इधर ठाणे, कल्याण से कर्जत होते हुए पुणे का रूट है, बड़े वाले मैप में क्लियर दिखेगा। हाँ, मुंबई सेंट्रल से देखें, आगे दिवा के बाद में कल्याण, कल्याण से कर्जत के बीच में अभी अप टू बदलापुर 4 लाइंस का काम ऑलरेडी चल रहा है या हो चुका है? चल रहा है कि कुछ जगह हो चुका है, कमीशन हो गया था, और उसके आगे बदलापुर तक कंप्लीट इसका 4 लाइन का काम चल रहा है। आज बदलापुर से कर्जत के 3rd और 4th लाइन का अप्रूवल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में दिया है, और ये कर्जत के आगे सारा फिर घाट सेक्शन चालू हो जाता है पुणे के लिए, अप टू कर्जत सबर्बन है, अप टू कर्जत सबर्बन है। तो ये मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से चेन्नई और मुंबई से बेंगलोर, इन तीनों रूट्स के लिए ये मेजर एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटी एडिशन का इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट मिलेगा। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणी आयज संविधान दिसा निमतान नवी दिल्लीत संविधान सदनांतल्यान केंद्रीय कक्षात संविधानाची प्रस्तावना वाचली। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आणि हेर फुडारी हजर आशिल्ले। भारतीय संसद संवसारांतल्या हेर देशां खातीर एक देख आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगले। संविधानाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या सामुहीक आनी व्यक्तिगत प्रतिश्ठेची राखण जावची हाचेर संविधान निर्मात्याचो भर आसलो असो उल्लेख राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केलो। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 24 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। ह्या वेळार लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे उलोवप जाले। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संविधान दिसाच्या निमतान देशाच्या नागरिकां खातीर एक पत्र बरयले। 1949 वर्सा संविधानाक इतिहासीक रुपान आपणायिल्ल्याचो उगडास काडून देशाच्या प्रगतीत संविधानाचो व्हड वांटो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। 2015 सरकारान ह्या पवित्र दस्तावेजाच्या सन्मानांत 26 नोव्हेंबराक संविधान दीस घोशीत केल्लो असो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या पत्रांत केला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान हैदराबादच्या तेलंगणात उबारिल्ल्या भारतीय साफ्रान विमान इंजिन सेवेच्या सुविधेचे उक्तावण केले। साफ्रान हांणी ही सुविधा खासा लिडिंग एज एव्हिएशन प्रोपल्शन इंजिना खातीर तयार केल्या। ही इंजिना एअरबस A320 न्यो आणि बोईंग
737 मॅक्स विमानाक उर्जा दिवपाचे काम करतात. पयलेच खेपे हे सुविधेच्या माध्यमांतल्यान संवसारीक इंजिन मूळ उपकरण निर्मात्यान भारतान आपले MRO सेवा सुरू केल्या. हे विशीं खोस उक्तायतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत नेटान विस्तार जातल्या संवसारीक विमान बाजाराचो भाग जाता अशें सांगून हे सुविधेच्या उबारणेक लागून आत्मनिर्भर भारत ह्या मोहिमेक आनीकूय नेट मेळ्ळा अशी खोस उक्तायली. मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO की सुविधाओं की जरूरतें भी बढ़ रही है. हमारा 85% MRO का काम देश के बाहर होता रहा है. इससे खर्च बढ़ता था, समय ज्यादा लगता था और एयरक्राफ्ट लंबे समय तक ग्राउंडेड रहते थे. ये स्थिति भारत जैसे विशाल एविएशन मार्केट के लिए ठीक नहीं थी. इसलिए आज भारत सरकार देश के दुनिया के एक बड़े MRO केंद्र के रूप में विकसित कर रही है. दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या संबंधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेक फरीदाबादच्या 7व्या आरोपीक अटक करपाक येस आयला. ह्या आरोपीर मुखेल आतंकवादी उमार उन नबी हाका आत्मघाती हल्ल्याच्या आधी आलाशिरो दिल्ल्याचो दोशी सिद्ध जाला. सोएब अशें ह्या आरोपीचे नाव आसून ताणें उमार हाका हल्ल्या खातीरचे सामान पुरयल्ल्याचे तपासणींतल्यान कळ्ळां. तशेंच ह्या आरोपी कडल्यान ह्या आतंकवादी हल्ल्याची हेर सुत्रां जाणून घेवपाक येतान तपासणी यंत्रणा सध्या ताची खर चवकशी करता. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ TT नेशनल पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवप्रणयोकार पळोवया मुखावेल खबरो. आयज राष्ट्रीय पावण्यान मनयतल्या संविधान दिसाची कार्यावळ गोंयांत भाजपा वतीन इन्स्टिट्यूट मिनेजीस प्रांगणाच्या सभाघरांत आयोजीत जाल्ली. कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव तरुण चूक, तामिळनाडूचे भाजपा फुडारी के अन्नामलाय, गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट राणावडे, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, गोंय सरकाराचे मंत्री तशेंच आमदार हाजीर आशिल्ले. कार्यावळ जाल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जे काँग्रेस पक्ष संविधान वाचोवपा खातीर लोकां मुखार नाटकां करतात, खरें म्हळ्यार त्याच काँग्रेस पक्षान फाटलीं कितलींशींच वर्सां सत्तेर रावन संविधानाची हत्या केल्या अशी टिका केली. संविधान बचाव म्हणून जे काँग्रेसचे नेते भोंवता
म्हणजे त्यांच्यानीच खरें म्हणजे संविधानाची हत्या केला. भारतीय जनता पार्टीचे पळयशे आसात पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी संविधानाची पुजा करून आपल्या दुसऱ्या टेनियराचो सुरू केल्लो. सदोदीत आमी जाका म्हणटाले की अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री तांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून जर अखंड भारताचें स्वप्न साकार कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला. आमी जे म्हणटा की वंचितांक न्याय दिवपाचें आशिल्लेच ते वंचितांक न्याय दिवपाचें काम हे संविधानात आशिल्लें बट ताका डिले जर कोणी केला आसत जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीत केला. आनी आतांय बी म्हणजे परत एकदा लोकांक दाखोवपा खातीर संविधान घेवन भोंवलें म्हणून जायना. त्या खऱ्या अर्थात संविधानाचो आदर करप हें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलां. म्हणूनच आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचें, संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आनी विशेष नवीन यंग जनरेशन जांकां जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें म्हत्व समजचें आनी तातूंत बरयल्ल्यो आपल्यो जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. काँग्रेसीच्या 4 पिळग्या सावन संविधान आणि संविधान रचपी बाबासाहेब आंबेडकर हांचो फकत अपमान केला आणि आता संविधानाक फावो तो मान मेळून दिवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां काँग्रेस पक्ष संविधान विरोधी म्हणटा अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग हांणी सांगले. 26 नवंबर 1949 को पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में भारत की संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन देश को सौंपा था. लेकिन जो लोग 6 दशक तक सत्ता में रहे उन्होंने संविधान दिवस एक दिन भी नहीं मनाया. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर देश का संविधान दिवस मनाया जाए उसकी घोषणा भी की है और पूरे देश में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. कांग्रेस पार्टी की 4 पीढ़ियां लगातार भारत के संविधान और भारत के संविधान निर्माता के खिलाफ काम करती रही. पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया. संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने इतना तंग किया, पंडित नेहरू ने इतना तंग किया कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा. काका कालेकर की रिपोर्ट जो संविधान के बाद वंचितों को अधिकार देने के लिए बनाई गई थी उसे कांग्रेस पार्टी ने खारिज किया. काल सर्वोच्च न्यायालयान नेमिल्ल्या तज्ञ समितीन नेत्रावळी अभयारण्यात वाघ प्रकल्पाची शिफारस केल्या उपरांत पर्यावरण मोगी राजकीय फुडाऱ्यांकडल्यान प्रतिक्रिया येतात. पर्यावरण मोगी ह्या निर्णयाक येवकार दितात जाल्यार कांय राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या निर्णयाचो खर विरोध करतना आक्रमक भूमिका साकारल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दितना गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अजून मेरेन समितीन तयार केल्लो अहवाल सरकारा मेरेन पावंक नाशिल्ल्यान ते विशीं कांयच विधान करूंक शकना अशें सांगतना अहवाल येतकच सरकार तो कशे तरेन लागू करतलो हाचेर निर्णय जातलो अशें स्पश्ट केलें. टायगर रिजर्वाचे CSC रिकमेंडेशनाचे जे आहा पळय न्ही हांवें तेजीकूय बी एट प्रेझेंट रिपोर्ट गव्हर्मेंटाच्या हातात येवंक ना. एकदां गव्हर्मेंटाच्या हातात रिपोर्ट आयलो कितें रिकमेंडेशन दिलां तेंच्यांनी ओके विल गो थ्रू इट आनी अकॉर्डिंग टू दॅट ताज्या उपरांत तुमकांय सांगता आनी कशें इम्प्लिमेंट करपाचें किंवा कितें तें आमी थारायता. बट जो पर्यंत रिपोर्ट हांव वाचिना किंवा रिपोर्ट कंसर्न एजी दिवन तेजो रिपोर्ट एक समरी रिपोर्टाच करून दिना तो पर्यंत आत्तां कमेंट करप हे योग्य. तशेंच बायणा एका फ्लॅटात जाल्ल्या सशस्त्र दरोड्या विशीं उलयतना पुलिसांनी ह्या संदर्भात 3 आरोपींक अटक केला. तशेंच प्रकरणात आस्पावीत हेर दरोडेखोरांचेर लेगीत बेगोबेग कारवाय करून गोंय पुलीस तांकां अटक करतले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. बायणाची जी केस डेप्युटी जाल्ली पळय न्ही ताजेर ऑलरेडी हांवें पयलीं सांगलेलें की वी आर ऑन अ ट्रॅक. तितूंतल्या 3 जाणांक जे आहा पळय न्ही आनी आत्तां इन्फॉर्मेशन म्हाका हांव DGP कडेन उलयतां त्या प्रमाणे धरल्या तांकां ऑलरेडी हाडटा आनी उरलेलेय तेज्या रिलेटेड जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या जाणांक धरतले. त्या खातीर स्पेसिफिकली आत्तां खूब बेगीन जातलें ताजेर उलोवपा खातीर बट ऑलरेडी क्रॅकडावन केला. ताका सगळ्या जाणांक धरतले आमी हेजी म्हाका खात्री आहा. म्हाका पुलिशेचेर म्हजो विश्वास आहा की ते क्रॅकडावन करून सगळ्या जाणांक ऑलरेडी अरेस्ट करतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीन गोंयच्या वाघ प्रकल्पाचेर दिल्ल्या अहवाला विशीं प्रतिक्रिया दितना राज्य राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडेन आसा आनी अजूनय न्यायालयान ताचेर निमणो आदेश दिवंक ना अशें सांगलें. राज्य सरकाराचेर सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश बंदरकारक आशिल्ल्यान न्यायालयान दिल्ले आदेश सरकाराक पाळचेच पडटले आनी गोंय सरकार समितीर केल्ल्या शिफारशीचेर बंदर करतले अशें राना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. I have no comment. All this is sub judice matter. I cannot comment on any matter that is sub judice. And we have to go by whatever Supreme Court decides. Whatever Supreme Court decides has to be binding on us. CAC has come evaluated. We can't comment also on any matter that is sub judice. गोंयच्या अन्न आनी वखदां प्राधिकरणाच्या पंगडान आयज बाद्रे तशेंच हर्बल वाठारांत व्हडा प्रमाणात धाड घालून सुमार 20 खाद्य आस्थापनांचेर तपासणी केली. अन्न सुरक्षा आनी मानक कायद्याच्या अनुसूची 4 खाला कांय आस्थापनां तपासणीच्यो अधिसुचोवण्यो जारी करून अन्न तयार करतात त्या जाग्यांचेर निवळसाण दवरपाचे निर्देश दिले. तशेंच घाण परिस्थितीत काम करतल्यो 3 आस्थापनां बेगोबेग बंद करपाचो आदेश लेगीत प्राधिकरणाच्या पंगडान ह्या वेळार दिलो. गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे धाडी विशीं एक्स माध्यमाचेर संदेश घालतना लोकां मेरेन सुरक्षीत अन्न पावोवप हे सरकाराचें प्राधान्य जावन आसा अशें सांगलें. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दूरदर्शनाक हे धाडी विशीं म्हायती दिली. ह्या एरियान एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला आनी हो ड्रायव्ह करपाचो आमचो मेन ऑब्जेक्टीव जो आसा की हांगा जायते इटरीज जे आसा जे आमचे लोकल्स तशे ट्युरिस्ट फ्रिक्वंट करता हांकां चॅक केल्ले आसा आनी जी नॉन कंप्लायंट मेवल्या तांचेर एक्शन घेल्लें आसा. म्हणजे तांकां आमी नोटिसीस दिल्ले आसा आनी एक अवेरनसूय केल्लो आसा की ताणें जे आसा सगळे हायजीन हे जाग्यार घालचे म्हणून. आनी हो जो आमचो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आसा तो इन फेस्ड मॅनर आमी चालूच दवरतले आनी फुडले खेपे जेन्ना येतले तेन्ना हांचेर फुडले लिगल एक्शन जातले. जे कोण आयचो नोटीस जे फॉलो करना ते फायन जातले आनी अशें सस्पेन्शनूय जावपाचें आसा म्हणून अशें तांकां आमी आयज एक शिटकावणी दिल्ली आसा. तशेंच आमी दुसऱ्या वेंडरांक दुसऱ्या एरियान जे पेडण्यान पडटा तांकां एक मेसेज दिवंक सोदता की रावचे न्हू. FDA येतले म्हणून ताणें सुओ मोटो हे करेक्टीव एक्शन्स घेवचे आनी जो फुडलो जो हो आमचो आतां सिजन जो आसा जायते ट्युरिस्ट येतले तशें आमचे लोकल येतले तांचे हेल्थ जे आसा ते सेफगार्ड करचे म्हणून. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 56व्या भारत आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोंयचे चित्रपट लेगीत म्हत्वाची सुवात मेळयता. गोंयचो तरणाटो दिग्दर्शक सोहम बेंडे हाचो चित्रपट झिरो पल्ब हाका इफीत रेड कार्पेटाचो भोवमान मेळ्ळो. ह्या वेळार चित्रपटांतले कलाकार आनी गोंय मदरिजवण संस्थेची उपाध्यक्षा दिलायला लोबो हाजीर आशिल्ल्यो. इफीच्या गोंय विभागात जे चित्रपट प्रदर्शीत जाल्यात ते तरणाट्या कलाकारांचे आसात आनी गोंय सरकारान तांकां फावो तो आदार दिवन इफी सारकिल्ल्या बाचेर तांचे चित्रपट प्रदर्शीत केल्यात अशें दिलायला लोबो हांणी सांगलें. This IFFI, this is the first, India's first AI festival. Yeah, this is, you have to experience it. Secondly, under the Goan section, we had 17 entries, and out of which 5 Goan films are being screened. Here is a young, dashing director. If you all have seen last 4 Goan movies which have been screened, all the directors, producers, the directors are very, very young. This is what I'm saying to all my Goan filmmakers. If your content is good, here is Goa government giving you all a big platform for your movies to be screened at the international level. आमचे डायरेक्टरान सांगला ते भाशेन zero budget. Of course not zero budget, but almost little budget, but he could screen his movie at the 56th IFFI. तशेंच अंदू वर्सा इफी महोत्सवात गोंयचे चित्रपट वैमानिक द पायलटचे प्रिमियर आयोजीत जाले. त्या आदी रेड कार्पेटाचो भोवमान घेतना चित्रपटाचे दिग्दर्शक नितीश पॅरीस हांणी हो चित्रपट पळयार गोंया वती संवसाराक बरयल्ले उक्ते प्रेमपत्र जावन आसा अशें सांगलें. दोन भावमजगतीची ही काणी 1960 गोंया बद्दल जरी आसली तरी आयज लेगीत गोंय आनी गोंयकारां भितर बद्दल जावंक ना अशें तांणी मुखार सांगलें. And making a film with a least budget and all alone, so it's the biggest achievement. And this film is about
of Goa to the whole world and India. So it was made for India, it was made for the world. So it's got a unique approach in it, with the way we feel it. All right, it's a beautiful story, and I'm sure you will be there to see it. MRF मोग्रीफ FNSCI राष्ट्रीय सुपरक्रॉस फस्तादपण 2025 रेसिंग सर्तीची 5वी फेरी 31 नोव्हेंबर दिसा मडगांव नावेली जोड रस्त्याचेर आयोजित जातली. हे विशीं आयोजकांनी मडगांव पत्रकार परिशद आपोवन माहिती दिली. ही देशांतली सगळ्यांत भव्य ऑफ रोड दुचाकी रेसिंग सर्त. ह्या आदी ह्या सर्तीचे आयोजन पुणे हांगा 7 वेळा जाला. गोंयांत आयोजित जावपी ह्या सर्ती खातीर मुखेल सोयरे म्हणून गोंयचे खेळा मंत्री रमेश तवडकार, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत तशेंच नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हाजीर आसतले. सर्तीचे आयोजक श्याम कोठारी हांणी खोलायेन माहिती दिली. Supercross National Championship, which is promoted by MRF, and we'll receive over approximately about 100 entries in all different categories. We have 9 different categories, right from the junior class, which is 8 to 10 years old. Then we have the class which is 10 to 14, then the 14 to 16, the experts class, the locals class, the privateers, of course, and the foreign open class, where the professionals and experts will race. आयज 26/11 17 वर्सां पयलीं ह्याच दिसा मुंबईत आतंकवादी हल्लो जाल्लो. सुमार 60 वरां लष्कर-ए तोयबाच्या 10 आतंकवाद्यांनी मुंबईत नागरिकांक बंदक करून तांचेर फारपेट चालू दवरिल्लो. हातूंत 166 निश्पाप लोक, जातूंत सुरक्षा दळाचे जवान आनी विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आशिल्लो. भारतान तेन्ना सावन आयज मेरेन पाकिस्तानाचे भुमिकेचे ठोस पुरावे संवसारा मुखार दवरल्यात. तशेंच मास्टर मायंडा आड कडक कारवाय करपाची मागणीय केल्या, जे आजूनय मेकळेपणान भोंवतात. ह्या हल्ल्याचो एक आरोपी अजमल कसाबाक अटक करून भारतान 2012त फाशीची ख्यास्त दिल्ली. हेर आतंकवादी मात आजूनय पाकिस्तानात सुरक्षीत आसात. फुडल्या वर्सा जावपी संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या दादल्यांची T20 संवसारीक करंडक सर्तीचे वेळापत्रक जाहीर जाला. वेळापत्रका प्रमाण ही सर्त 7 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा सुरू जातली. ह्या सर्तीचे खेळ भारतात तशेंच श्रीलंकेत आयोजित जातले. भारतात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तशेंच अहमदाबादच्या क्रिकेट स्टेडियमाचेर ह्या सर्तीचे खेळ आयोजित जातले. उक्तावणाची मॅच 7 फेब्रुवारीक पाकिस्तान आड नेदरलँड हांचे मदीं कोलंबोत जातली. तशेंच दुसरी मॅच 7 फेब्रुवारीक मुंबईत भारत आड अमेरिका हांचे मदीं जातली. तशेंच भारताचे आदले कर्णधार रोहित शर्मा हांची ह्या संवसाराक करंडक सर्ती खातीर ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून निवड जाल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22°C इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जाले 4 म्हत्वाचे निर्णय. मंत्रिमंडळान रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट उत्पादना खातीर खासा येवजण केली मंजूर. त्या भायर रेल्वे आनी मेट्रो प्रकल्पांक 5वो बावटो. आयज देशांत मनयलो संविधान दीस. नवी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारतीय संसदेच्या वेगळेपणाचेर दिलो भर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हैदराबादच्या तेलंगणांतल्या विमान इंजिन सेवा सुविधेचे केले आभासी प्रणाली वरवीं उक्तावण. विमान क्षेत्रांत आत्मनिर्भरतेचो हो आसा म्हत्वाचो पावंडो. प्रधानमंत्री गोंयचे चित्रपट, झिरो बल्ब आनी वैमानीक हांकां फावो जालो रेड कार्पेटाचो. गोंय सरकारान तरणाटे चित्रपट कलाकारांक उपलब्ध करून दिल्या इफ्फी सारकी माची दिलायला लोबो. 2024 वर्सा जावपी ICC दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंडक सर्तीचे वेळापत्रक जाले जारी. भारताचे लोकप्रिय कर्णधार रोहित शर्मा हांकां सर्तीचो ब्रँड एम्बेसेडर म्हणून केल्या निवड. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक
1228 तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.